गोंय ही कलाकारांची खाण अशें म्हणटात। पळयात ह्याच कलेच्या खाणांतल्या पाळी उसगांवच्या कलारंगम पथकाच्या कलाकारांनी साकारिल्ली वट्ट 51,021 फातरापासून तयार केल्ल्या आकृतीचो गोमंतक टीव्हीचो खास रिपोर्ट। विओ गोंय ही कलाकारांची खाण हाची भेसबरी देख आमकां चवथीकडेन घराघरांनी पळोवपाक मेळटा। गणपती खातीर माटोळी आसूं ना जाल्यार गणपती बाप्पांची मूर्त, लोक विंगड विंगड तरेन आपली कला दर्शयतना दिसून येतात। अशेच तरेन उसगांव पाळीच्या कलारंगम ह्या पथकाच्या कलाकारांनी वट्ट 51,021 फातरापासून पाळी वाठारांत जमनीचेर 55 फूट लांबीचो गणपतीची आकृती साकारल्या। पावसाची आडखळ आसून लेगीत या पथकाच्या सगळ्या कलाकारांनी कष्ट घेतले। आपल्या कल्पकतायेक आकार दीत एका महिन्या भितर सुमार 7 ते 10 कलाकारांनी ही गणपतीची आकृती साकारली। ही आकृती चवथीच्या 21 दीस मेरेन लोकांक पळोवपा खातीर उपलब्ध आसतली अशें कलाकार भुमेश नायक हांणी सांगले। आमी पयलीं ओपोजीट सायड सुभाषचंद्र बोस केल्लो, तो आमच्या सीएमान पळयलो आनी अशें चिंतून येयलें की आमी चवथीक कितें तरी करतले म्हणून। तेन्ना आमकां तेणी अशें सांगलें की तुमी चवथीक करता आपूण हेल्प करता। ताका लागून आमी अशें चिंतलें की हांगासर आनी कितें वेगळें करतलें म्हणून, पूण ते पावसाक लागून करूंक पावलें ना। आनी इतलो पावस पडलो की आमकां अशें दिसता की हो जातलो काय ना अशें जालें, पूण एकदांचो आमकां करपाकूच जालो कंप्लीट आनी तो ह्या 4 दिसांक जालो कंप्लीट। 1 म्हयनो आमी तयारी केल्ली करपा खातीर, पूण पावसान आमकां चान्स दिवंक ना, कलर मारता तितलो वचपाक लागलो। ओके, कितें यूज केला हेका? हे सगळे फातर आसा, 52,000 सुमार फातर आहा। 52,000 फातरांचे कितले जाण मेळून तुम्ही करताय? आमी 7-8 सुमार 7 जाण। तुमचो ग्रुप आसा? ग्रुप आमचो कलारंगम। ओके, आणि हेच्या पयलीं आनी कितें केलां म्हटलें तुवें? हेच्या पयलीं आमी उदकान वचून गणपतीचे स्केच केल्ले, उदकान परत 3D रांगोळी म्हण आनी कितें, परत व्हडली रांगोळी वॉटर रिकॉर्ड सुद्दां केल्लो आसा आमी। तुमी हीच जागा कित्याक चूज केली? कित्याक लागून की थंयसर आमी केल्लो तो असो फ्लॅट दिसपाक लागलो, फक्त ड्रोन शूट करीत जाल्यार दिसतालो आनी हांगासल्यान असो व्यू मेळटा की वयरसून सारको लोकांक पळोवपाक मेळटा। ताका लागून आमी अशें चिंतलें की सिंपल करचें। तरी सुद्दां आमी स्लोप पळयताले की स्लोप असो डोंगर मेळटा जाल्यार तेजे वयल्यान सारको लोकांक दिश्टी पडटा, पूण तसो मेळना न्ही। तरी आमी तितून रिसर्च चालू आहा आमचे फुडें। आतां कितले दीस आसतलो हांगा प्रदर्शन? आसतलो 21 दीस। 21 दीस मागीर ताजें कितें करप? मागीर आमी फातर काडून दुसरे कडेन यूज करतले जमता जाल्यार, तर तसो सांगचो ना आमी। आनी अशें पळोवन की अशें लोकांची गर्दी पळोवन आमकां चड हें मेळ्ळो, लोकां कडल्यान अशें गर्दी पळोवन आमकां चड मजा येयली। रविराज च्यारी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।